म्हाका एक कितले रीण आसात. विश्वासाक कळल्यार आसा मू कितें करीत गी. वय वय बेश्टेंच रीण जालें मो. तांणी आनी खावचें पळोवन न्हेसचें पळोवन आमकांय तें जाय म्हूण नाशे बगोवन पुरो रीण जाल्यात. म्हयन्याक धाडचे पयशे पुरो आसा न्ही मांयच्या हाताक येतात. आमकां कांय मेळना. वय धाडचे मांयच्या हातार मागीर कितें तरी आमकां जाय म्हूण सांगल्यार मांय लगीं विचारा म्हूण सांगतात. मांयच्या त्या 1000 सवालाक आसा न्ही आमचे कडेन जापीत आसानात. आमकां एक बॅग मेळ्ळें तर. बॅग मात्र न्ही, त्या बॅगा भितर आसा न्ही 1 करोड आसा जय. सगळे 500 डिजिटाचे ओरिजिनल नोट. म्हाका आसा मू तांतून 75 लॅक्स मेळ्ळ्यार पुरो. म्हजे सगळे ड्रीम सक्सेसफुल जाता. ओय हॅलो, कितें तुजे ड्रीम सक्सेसफुल करताय? म्हाका कितें ड्रीम्स नात गे. पळय प्रेमा, तुवें बॅग मात्र विचारले. हांवें आसा मू ताच्या भितर असले पयशे विचारले. देखून पळय आतां तूं चिंत, आमी दोगांय कारार वचून आसता. हां वसोन आसतात. तूं ड्रायव्हिंग करताय मू, त्या दाड हांव भायर तिळटा. मागीर मागीर म्हाका पयशांचे बॅग दिसता. हां ते बॅग वेग्गी वचून हांव हाडटा. हां मागीर मागीर ते तुका दिता. वा कितलें बरें मोन तुजें. आयका, काणी मुग्धो ना, सांगता राव. मागीर कितें आसा? आमी बॅग उक्ते करून पळयता. कितें पडोवचें? खाली बॅग. बॅग खाली आसता गे. मागीर पयशे? पयशे पयशे काले सोरो बॅगान दवरता गे. आमी इल्ले सोरा भाशेन चिंती जय. तुजे बॅग आसा मू तुका दिले. हां आमी आतां ते बॅग काडयो न्हू मुखार येताना मुखार एक व्हडली गोणी दिसता. हां मागीर तांतून आसा न्ही 1 करोड रुपये. वाव आतां ते आमचे मो. नाही, आमचे नाही, मुजे. बॅग मात्र तुजे. शे तूं व्हडलें डोंगी. आयक गो पयले. सांग. आतां आमी पयशे आसा न्ही वांटे करया. पयशे आसा मू गोणयेंतले पयशे ते बॅग आसा मू त्या बॅगा भितर घालन दोगांय आमी मांयचे ते बंटवळांत फ्लॅट आसा मू थंय या. मांयच्या फ्लॅटाक गे. ते खालीच आसा मू. मागीर की ते मांयगडे हांव विचारता. मांयगडे सांगता हांव थंय हांव आनी प्रेमा मेळोन ते फ्लॅट क्लीन करूंक येता म्हूण सांगून. जायत जायत बरी आयडिया. थंय वचून आमी पयशे वांटे करया. पयलें पयशांचे पर्संटेज कर. पयले आसा मू सगळे रीण आमचे फारीक करया आमी. ओके मुझे क्लियर करूंक मू. वय मागीर वचून बँकांत आमचे ज्युवेलरी पुरो आसा मू ते वचून सोडूया. मुझे एक 15 लाख आसात रीण. मुजे 15 लाख. तर आतां रीण दोगांयचे मुक्त जाल्यार 70 लॅक्स उरतात मू. तांतून 30 लाख तुका दिता, उरले म्हाका. तुका कित्याक चड? चड म्हळ्यार 40 लाख न्ही, ते म्हाका आसूं दी. पयशे बॅग म्हाका मेळ्ळे मू पयशांचे बॅग. जायत तर तुजे लागीं एक्स्ट्रा आसतात मू. ह्या वर्सा खंय तरी आमी भायर गेल्यार शॉपिंगाक खावंक ताका हाका गेल्यार तुवेंच खर्च करीचे जायत मू.
हा जायत जायत. आता ते 30 लाख किती करताय तू? हांवें आसा पळय म्हजें एक व्हडलें ड्रीम आसलें मलेशिया वयचें. एक 15 दीस रावून जॉली करून येवचें. पाटी आयल्या मागीर पळोवचें कितले पयशे उरल्यात म्हणून मागीर डिसायड करचें. हांवें बँकॉक येचें. हो बँकॉक गे तोय बरो प्लेस. बँकॉक न्ही गो, बँक बँक BANK बँक. थंय फिक्सड दवरूंक येचें हांवें. बँकाक गे सेविंग्स गुड आयडिया. माय कितें गो कितें सोलोन आसा? काय ना माय, इल्ले आमचे एकामेका उलयता न्ही सुखाचे दूख ते उलोवन आसली आमी. वय माय जिवितांत बेजाराय देखून. मुसू वंटो माय तुजो वंटो कोणाक? शटअप. हांवें पुरा आयकलें. रीण फारीक करन उरले पयशे म्हज्या हातान दिया. हांव आसतना तुमी कशें वांटे करचे? माय खंयचे पयशे? खंयचे पयशे गे? तुमी म्हज्या फ्लॅटा वचून पयशे वांटे करचे प्लॅन केला मू? नितळ करच्या निबान सावी विचारूंक येतात गे. हांव जीव आसतना म्हाका सोडून तुमच्या मदें माय सांगचे सांगचे ऐका. इतलें सकट जाल्या मागीर कितें उलोवचें? माय काय कालेंगी. तोंड दांपा गो. आनी मुखार तुमच्या म्हयन्याचो खर्च बंद. हांव विश्वासाड्यांनी गोडविगडे उलयतां. माय ते मांयक सोडून सुनाने कॉन्टेक्ट केले. सकट तुजे तावन जाल्ले. म्हजे तांगी म्हाका बॅग मेळ्ळो मू पयशे तुवें मू वांटे केल्ले. तेंच मायक जावना. पैसे म्हाका दे बॅग.